आरांबोल शेकाचेर मर्डर जालो ताजो आनी तातूंतल्यान परत गोंयकारांचे इशू मुखार आयल्यात की गोंयकार आपली नांवार कशे शेक घेतात आनी कशे ते शेक सबलेट करतात. गोंयकार आनी भायलो होय विशय मुखार आयला कारण आतां जे जे क्रायम आमकां दिसपाक लागल्या तातूंत भितर चडांत चड आतां आमकां भायल्यान गोंया येवन स्थायीक जाल्ले लोक मेळपाक लागल्यात. वेगवेगळे तरेचे भयानक क्रायम्स गोंया भितर जावपाक लागल्यात आनी सरकार खंय तरी आतां हें एनफोर्समेंट कशें करप ह्या दृश्टींतल्यान धडपडटा. अशी एक विचित्र परिस्थिती तयार जाल्या. ही परिस्थिती पळयतकीर आतां तातूंत भितर हांव पयलीं गोंयकारा कडेनच बोट दाखयता कारण सगळे सबलेटींग करपी गोंयकारच प्रत्येक गजाल आपली नांवार घेवन. आज तुगेली टुरिझम डिपार्टमेंट म्हणटा की सबलेटींग इज नॉट अलाउड, वी वील क्रॅक डावन, पण हाजे पयलीं आमकां लक्षांत आयला त्याच बिचाचेर ऑलमोस्ट 70% शेक्स जे आसा तो ऑलरेडी सबलेट केल्ले आहा. ते गोंयकारांच्या नांवार आसा पण गोंयकार ते चलयना. ही पळयतकीर तुका कितें दिसता? सरकार उशीर जाला पूण म्हाका दिसता सरकाराक आयज खरी जाग येयल्या. कारण एक म्हयन्याभरा पयलीं जेन्ना कळंगुटे शेकाचेर मर्डर जाल्ली, ऑक्टोबरान जेन्ना वेटरनरी डॉक्टरांक जेन्ना मारहाण जाल्ली, लोकल भुरग्यांक जेन्ना क्लबान मारहाण जाल्ली, तेन्ना खरें दिसलेलें की सरकार कितें तरी करतलो म्हणून सरकारान तेन्ना एक एक्शन घेतली की एक क्लब सील केल्लो. बाकीचे शेक दोन मर्डर एक मर्डर जाल्लो एक म्हयन्याभरा पयलीं ट्युरिस्टांक मारलेले तेन्ना मात गव्हर्मेंटान काय करूंक नाशिल्लें. आनी हें जर मिडिया म्हणून आमी बरयताले की गव्हर्मेंट करता कितें काय म्हणून आनी लागा पूण सेक्युरिटी फोर्सीस सगळे म्हणजे पुलीस थंय रातचे नासले. सेम इश्यू जाला हितून हरमल इवनिंग 6:30 7ची गजाल ती. हांव कितें म्हणटा एटलिस्ट एक पुलीस तरी त्या बिचार खंय तरी 2-3 त्या बेल्टान समज एक 50 मिटराचो 100 मिटराचो बेल्ट आसा एक 2 पुलीस तरी उबे करा. मातसो भंय पडपाक जाय. तुमचे कडेन कांयच ना, तुमी सगळे वाऱ्यार सोडलेले आहा. त्यो बिचार खुर्च्यो घालून बसतात, बिचार ते सगळे बाकडे घालून बसतात, टेबलां बिचार लागतात, उदकान लागतात आनी विचारल्यार खून जाता. आनी आमी हें सांगता येतले जे खुना करपाक हेजेर पावले काय म्हणून आमी शेक ओनर तुम्ही रेस्टॉरंट चलो बिझनेसमॅन वेवसायीक तुम्ही मर्डरा करपा मेरेन पावले. मारण तुम्ही हेच्या मारले कितल्या लोकांक मारतात ते प्रमोद ह्यो रिपोर्ट जायनात, पुलीस रिपोर्ट करिनात. हांव सांगता कळंगूट वागातोर हरमल मोर्जे कितकेशेच लोकांक मारतात हे शेकवाले, रिपोर्ट जायना ह्यो केसी. मर्डर जाल्या उपरांत आमकां दिसता की कोणा तरी मारलो म्हणून. पयरचो भुरगो मारला तो गोंयचो भुरगो गोंयकार भुरगो बारीकशें कारण तो थंय बसलेलो ताका तो वेटर उठोवपाक गेलो एक बारीकशा कारणा वयल्यान ताका हेंच्यांनी मारूंक उडयलो. म्हयन्याभरा पयलीं पुलिस्टाक वखद मारलो तुमी आनी गव्हर्मेंट कितें करूं आशिल्लें काय करना. फर्स्ट टायम म्हाका दिसता गव्हर्मेंटाचो एक्ट जाला की तो शेक डिमोलीश करपाचो आनी जो कोणाक अलॉट जाल्लो तेणी सबलेटींग केल्लें ताका 25 लाखाचो फायन घालपाची. हे फर्स्ट टायम जाला, हे जावपाक जाय. आनी बाकीच्या जितल्या जाणांक शेकाची लायसन्स दिल्यात कितली जाणांनी सबलेट केल्यात एक लिस्ट काडा, लायसन्स सस्पेंड करा आनी फुडल्या सिजनाक तांकां दिवं नाका, डिसबार करा. नवे गोंयकार भुरगे तयार करा. बिझनेस करपी खूब जाण आसा, तांकां दिवं नाका. चड जाले प्रमोद. आनी म्हाका दिसता की आमी सदांच अगेन्स्ट उलयता पूण आयज जे एक्शन जालें न्ही हांव गव्हर्मेंटाक आनी टुरिझम डिपार्टमेंटाक आयज हांव मानता की तांच्यांनी एक जे केला पळय हे सगळे कडेन जावपाक जाय. ज्या ज्या जाग्यार ट्युरिस्टांक मारतात खंय जे क्रायम काडला पळय ते सगळे शेक मोडपाक जाय, नव्या भुरग्यांक दिवपाक जाय. देर आय दुरुस्त आय म्हणटा सामकें. हय लोकीक बाब हो जो आतां जालो पळय उदक माथ्यावयल्यान गेलें न्ही आतां. बरोबर. आतां पांडुरंग बाबान एनफोर्समेंटाचो मुद्दो काडलो, हांवें मुद्दो काडलो गोंयकाराक कितें जालां की गोंयकार आपली नांवार शेक घेतात आनी सबलेट करतात. म्हाका तरी आज दिसता हे निमित्त बरें मेळ्ळां टुरिझम डिपार्टमेंटान एक ड्रायव्ह करपाची, कितली जाणांनी सबलेट केल्यात ते पळोवपाचे, सगळ्यांची लायसन्स सस्पेंड करपाची आनी फुडल्या सिजनाक नवीन भुरग्यांक संद दिवपाची. हे म्हाका दिसता जाल्ल्यार गरजेची न्ही आज. आनी हे शेकाच्याच बाबतींत न्ही हांव तेच म्हणटा शेकाच्या बाबतींत न्हू. आतां शेकाक बीच बेल्टाक आनी खूब गजालींचो इन्फ्लुयन्स आसता म्हणून चड मातसो सिरियस गजाली घडटा. पण ह्यो सबलेट बी करपाच्यो गजाली आतां फक्त शेकाच्याच बाबतींत करपाक जायना. तुमी सादें बाकीची मार्केटां पळया, पणजे मार्केट पळया. पणजे मार्केट चडशे गोंयकाराकूच दिल्ले आहात. चलयता कोण चलयता भलतेच जनरल स्टोर पळया. आमकां थंय वचून हिंदीनूच सगळ्यो गजाली मागच्यो पडटा. पूण ते सोड फक्त 10 दिसाचे तो लोकोत्सव जाता पळय न्हू थंयचे सुद्दां स्टॉल्स एक गोंयकार घेता आनी मागीर ते कोणाक तरी भायल्याक 70-80,000 10-12 दीस आसता पळय न्हू त्या रेटीक तांकां दिता. गव्हर्मेंटाक कितें रेवन्यू ते घेता तो बारीकसो फारीक करता बाकीनो दिवपाचो आसता तो. पण ते फुडें दुसरे भायल्या लोकांक 70-80,000 रुपयांक दिता. म्हणून तेंच्या लक्षान येयलें आनी गोविंदान मागीर स्टेटमेंटूय केलो की आमी बारीक मार्कींग करता म्हणून की घेतला त्या मनशान घातला काय दुसऱ्याक दिला नेक्स्ट ताका ब्लॅकलिस्ट करपा. ह्यो गजाली सगळ्या लेवलाचेर स्टार्ट जावच्यो पडटल्यो. गोंयकार जो धंदो
आपल्या नावार घेता आनी दुसऱ्या कडेन दिता आनी तो एक्चुअली काडून भायल्या मनशाचें नांव दिता आनी तेजो कंट्रोल येता ते मागीर आनी ह्यो सगल्यो मागीर सगळे क्रायमाचे वटेन गजाली सगल्यो वयता. सो त्यो गजाली जावच्यो न्हू म्हणून सगळ्या लेवलाचेर ते मार्केट आसूं ते अशे महोत्सव आसूं जाल्यार शेकवाल्यांचेर म्हणून करपाकूच जाय. सगळे बिझनेस एस्टाब्लिशमेंटा अश्यो गजाली घडटा थंय एक्शन सरकारान सगळे कडेन आतां ती ड्रायव्ह घेवपाक जाय.